भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक हांची तांच्या पणजेच्या कार्यालयात वचून भेट घेऊन भाषा माध्यमाविषयी निवेदन भेटयले। मातृभाषेंतल्यान शिक्षण जावचे हो प्रचलित कायदो आसा। शिक्षण हे मातृभाषेंतल्यानच जावपाक जाय। अनुदान प्रश्नाचेर सरकारान विचार करचो अशें आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी म्हळां। हा विषय 2011 पासून चालू आशिल्लो। मदीं काहीतरी ह्या विशयाचे गेली वेगळी कलाटणी मेळिल्ली आसा आनी त्यामुळे परत एकदा ताणें आंदोलन सुरू केल्लें आसा। शिक्षण हे मातृभाषेचें जावचें हे एक प्रचलित सगळे हाजेर हें आसा, पद्दत आसा। त्यामुळे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो विशय जो आसा हो तांणी फुडें व्हरपाचें जें कितें केल्लें आसा ताका निश्चितपणे सगळ्यांनी मदत करूंक जाय। हांव सरकारा कडेन विनंती करतलो की हो जो विशय आसा हो बेगिना बेगीन ताचेर तोडगो काडून जे काही प्रचलित जे रूल आसा त्या हातूंतल्यान मातृभाशेचें शिक्षण जावचें ह्या संदर्भान बेगिना बेगीन सरकारान निर्णय घेवचो। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान अनुदान प्रश्नाचेर 2011 सालांत आंदोलनाक सुरवात केली। मात उपरांत ह्या आंदोलनाक वेगळे वळण मेळिल्ल्यान हें आंदोलन परते सुरू जालें। शिक्षणीक अनुदान प्रश्नाचेर सरकारान तोडगो काडून हो प्रश्न सोडोवचो म्हूण सरकाराक विनंती करतलो अशें आयुष मंत्री नाईक हांणी मुखार सांगलां। जो कायदो जातलो ग्रांट कितें करपाचें ताचे कायदो आयलो की सगळ्यो गोश्टी तातूंत हे जाता न्हू, की ताचेर एक आपलें सरकाराचें धोरण बेगिना बेगीन तातूंत निश्चित जावचें। तातूंतल्यान सगळ्यो गोश्टी ग्रांट आसा ना आसा फुडें मेळटले ना मेळटले त्या कायद्याचेर ठरतलें। आमचो आग्रह इतलोच आसा की सरकारान ह्या गोश्टीचेर अजुनूय बरो विचार करून मातृभाशेचें शिक्षण हो जो विशय एकूण गोंयची जनता आनी भाशा सुरक्षा मंच जें म्हणटा त्या हातूंतल्यान तोडगो काडून हो विशय येनाचो सोंपोवचो। ह्या आंदोलनाच्या सुरवाते पासून म्हजें पर्सनल हेच आशिल्लें की मातृभाशेचें शिक्षण जावचें आनी म्हजो अजुनूय आग्रह तोच आसा सरकारा कडेन की होच हें धरून सरकारान आपलो निर्णय जाहीर करचो। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली।